वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात आतामेरेन 250 कोटींची कामां वीज खात्यान केल्यात आणि 150 कोटींची कामां वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात जावपाची आसात। सोमारा 44 कोटी मोडून अंडरग्राउंड केबलिंग घालपाचो बुनियादी फातर घाला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी वाळपय आयोजित केल्ले सुवाळे वेळार सांगलें। तशेंच वाळपय मतदारसंघात खूब विकास कामां केल्यात अशें मंत्री विश्वजीत राणेंचें म्हणणें। जाल्यार ग्रामीण वाठारांत बरी वीज पुरवण जावची ह्या हेतान मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्ली। एका वर्सा भितर बरी वीज पुरवण पर्ये उपलब्ध जातली अशें आमदार दिव्या राणे हांणी स्पश्ट केलें। आम्ही सांगल्यानंतर काम करपाचें हे तांची जबाबदारी आणि ते काम करता आसतना इतर डिपार्टमेंटातले जे लोक आसात तांकां सहकार्य करप ही तांची जबाबदारी आसा। दुसरे डिपार्टमेंट कोणाक मतदान सुद्दां आपयलो तो त्याच खातीर कारण आज जे काम चालू जालां फाटल्या 6 म्हयन्यांत आनी आतां जवळ 250 कोटीचें काम सबंद वाळपय तालुक्यात चालू जालां आणि तातूंत मेजर काम सध्या पर्येत आसा आणि दुसरी फेज जी आसा ती मेजर काम वाळपय मतदारसंघात आनी जवळ 150 कोटीचें काम आमच्या वाळपय मतदारसंघ वाळपय तालुक्यांत आसा। तातूंत आमचे पर्ये मतदारसंघ आसतलो आनी हांगा तातूंत कितें काम आसतलें व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आज जी कामां जाल्यात 11 kV कन्वर्जन टू अंडरग्राउंड केबलिंग तुमकां खबर आसा पयलीं जी लायन आसा ती प्रत्येक जो आमचो फिडर आसता ट्रान्सफॉर्मर आसता त्या ट्रान्सफॉर्मराक सप्लाय करता म्हणजे सादारण 3 पोलां भितर जर खंयी तुट्ट पडलें माड पडलो झाड पडलें जाल्यार कितले जे पार्ट आसा कितलेच लोकां मदीं ती लायन तिचे कडेन वचची ना आणि त्या खातीरच हे सगळे ज्यो लायनी आसा 11 kV त्यो आमी अंदूच्या वर्सा पूर्णपणे वाळपय तालुका दोन्ही मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें थारायलां। आतां हे जेन्ना कामां चालू जाता आतां तुमची जवळ 6 कामां 44 कोटीची कामां चालू जाता वाळपय तालुक्यांत 44 कोटीची कामां चालू जाता। लोकां खातीर कितें बरें करपाक जाय तर म्हाका दिसता की आमकां धडपड करून आमकां आमची कामां करून घेवंक जाय। आनी एक लक्षात घ्या मंत्री असलो काय कोणी असलो एका जाग्यार जर एमएलडीसी कॅबिनेट बसून तुमकां जर दिसता आतां हांव हांगाच्यान तेच ताका सांगलें की आतां परत मिटींग घेतले रेस्ट हावजांत आमी कंटिन्युअसली आमचें चालूच आसा म्हणजे आमची लोकांची कामां आमी कशी करूं शकता। आयज आतां मुख्यमंत्री कडेन येता तेजे दोनाक कोण म्हणटा आनी कितें नवीन कोवीड स्ट्रेन आयला तेजेर चर्चा आनी तेजे नंतर आनी कांय गोश्टी वाळपयचे आरोग्य क्षेत्रांत आमी कितें विकास आमी करूं शकता आमी महिला खातीर कितें करूं शकता फॉरेस्टाचे कितें जे विशय आसा ते कशे सोडोवपाक जाय ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर म्हाजें लक्ष आसा आनी तें लक्ष म्हाका दिसता तें योग्य तरेन आमकां कळ तेजें गावतलें। वेगवेगळ्या विकासाची कामां मार्गार आमी लायतलेच पूण तुमचे सत्तेचे जनतेचे आशिर्वाद आनी सहकार्य आसतलोच आमी तुमचे गोश्टी आमी करूं शकता। सत्तरी भागात आज खूब वर्सांनी पयल्या फावटी आमचे भागात अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू जाल्लें आसा काम आनी दोन्ही मतदारसंघांनी खूब कोट्याचें काम आज आमी पळयलां की हाजो शुभारंभ जाल्लो आसा। हे फक्त पावर डिपार्टमेंटाचेच जी कोट्यांनी कामां आसा ती फक्त तांच्या खात्याच्यान इतली कामां आमची सुरू केल्ली आसा आनी ही अंडरग्राउंड केबलिंग जावन कित्याक हो आमचो ग्रामीण भाग आमी जेन्ना हो विशय मांडिल्लो कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी जे सत्तरीचे वासी आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा की प्रत्येक गिमाच्या टायमार जावं नाल्यार पावसाच्या टायमार जावं हांगा इलेक्ट्रिसिटीचो कितलो इश्यू आसा दीस हांगा लायट नासता झाडां पडटा इलेक्ट्रिसिटी वता सुर्ला सारक्या भागांत इतले त्रास जाता लोकांक आनी 4-5 दीस इलेक्ट्रिसिटी नासताली। जेन्ना हे विशय मांडले आमी माननीय मंत्र्या कडल्यान तांच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तांणी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वर्साच्या काळांत पळयलां की तांणी रोखडेच ताचेर एक्शन घेवन आज इतले कामाचो शुभारंभ जाल्लो आसा।